माकड ताप आता 70त धाव्या पावला। सोमार मेरेन माकड तापाचो आंकडो वट्ट 40चेर पावलो। पालिसावन सुरू जाल्ले हे दुयेंस मावशी, झरम्या, दाबे, कोपाड्ड्या आनी आता धाव्या पावला। माकड ताप आता पुराय 70 भर पातळत म्हूण लोक भिल्यात। सोमारा भलायकी मंत्री वाळपय हॉस्पिटलांत वचून आयलो। वाशिनाचो स्टॉक 2 दिसांत पावतलो म्हूण मंत्र्यान सांगलें। भलायकी, एनिमल हजबंड्री आनी राना खात्याची टीम करून ह्या दुयेंसा आड मोहीम राबयतले म्हूण भलायकी मंत्र्यान सांगलां। पोरू 70तल्या पाली पातळिल्लो माकडताप अनु, मावशी, जरमे, कोपड्ड्या आनी दाब्या गावांतल्यान धाव्या मेरेन पावला। पुराय 70त माकडताप पातळपाची परिस्थिती उप्रासल्या। उपाय केलो ना जाल्यार तो होंडा, केरी, पर्ये आनी मोल्ल्या वाठारांत पातळपाची शक्यताय न्हयकारू नज। नव्या वर्सा जानेरातच माकडतापाचे पेशंट 40चेर पावले। मावशी एकली हालींच सोंपल्या। होच माकडताप पोरू पाली पातळिल्लो। थंय 32 पेशंट मेळिल्ले। लोक आनी दोतोरांक हे दुयेंस कितें तें कळटा म्हटल्यार 4 दुयेंती सोंपिल्ले। माकडतापाच्या दुयेंसांक वाशिनात 2 दिसांत पावतली म्हणून भलायकी मंत्र्यान सांगले। भलायकी, एनिमल हजबंड्री आनी राना खात्याची टीम करून ह्या दुयेंसा आड मोहीम राबयतले म्हणून तो उलयला। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। प्रवाशांक मुळाव्यो साधन सुविधा तयार करप आनी बरी सेवा दिवपाचेर आपले मंत्रालय लक्ष दिता। केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू उलयलो। मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर आनीक एक प्लॅटफॉर्म आनी मॉडेल प्रदर्शन केंद्र बांदतात। दोन्ही कामां रेल्वे मंत्र्यान सुरू केली। सुवाळो वास्को जालो। जीसीसीआयन दवरिल्ल्या चर्चासत्रांत रेल्वे मंत्री उलयलो। जपानाच्या आदारान रेल्वेची सुदारणा करतले म्हूण ताणें सांगलें। Service center, we already got each and every railway, every zone has a dedicated system, every division has a dedicated system. The idea is that we must focus on customer care. Only way that we are looking at the economy. We want to bring a structural change into India's economy, which will be very interest to all the members of Goa Chamber of Commerce and Industry. If you make large investment of a big projects, that helps that project itself definitely, but it helps to create an ecosystem for so many other small and medium enterprises. We have signed an agreement with Japan to upgrade the entire railway network. So Japanese will invest anywhere between $25-30 billion into Indian railways, partly in bullet but partly in other areas. We insisted that Japan must also help India to upgrade their existing railway network. We must help India to upgrade the safety aspect of India's railways. At least 14 other countries, which is Korea, France, Germany, Canada, many others, they are going to help us to upgrade the infrastructure. अनधिकृत घरां कायदेशीर करपाची भाशा सरकार करता, मात बायणाच्या लोकांक सरकार आलाशिरो मोडून रस्त्यार हाडटा। सरकाराचे नेमके धोरण कितें तें कळना म्हूण आपाचो राष्ट्रीय सचिव संजय गुप्ता उलयलो। आपाची वास्को सभा जाली। फुडल्या वर्सा विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा। आपान गांवांनी सभा घेवन वेंचणुकेचो अदमास घेवंक सुरू केला। We have been talking to various stakeholders, including barge owners, truck owners, farmers whose mines have been affected, miners themselves, and we feel that after talking to all these stakeholders, that if there is a determined discussion between stakeholders and government really want to solve these issues, that issues can be resolved. Baina Beach, with fishermen are facing huge eviction issues. So we are going to talk about them, that government is talking about regularization of irregular structures, and on the same note they are talking about evicting the people who are staying there. So what is the policy? We need to understand. What is the basis of taking any decision? We need to understand. People of Goa now need to understand. एका वटेन एक बिल येता रेग्युलरायझेशन ऑफ इलिगल स्ट्रक्चर्स म्हणून, आणि दुसऱ्या वटेन बायणां जावं कार्यावाडा जावं तांचे डेमोलिशनाचे नोटिसीस भायर सरता. सो हें बील कोणा खातीर, आनी जर हें बील खरें येवपाचें आसा जाल्यार
बेगीन जे कोस्टल एरियाज आसा तांची जे लोक हांगा डेकेड्स जाले आतां 10 वर्सां 20 वर्सां 50 वर्सां जालीं रावतात आनी हांगा ते काम करतात, नुस्तेकाराचें काम करतात, तांकां काडपाक कित्याक इतले घाई आसता हे बील येवपाचें आसा जाल्यार. घेऊया एक विराम.